विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 12 तारखेच्यान सुरवात जातली। 5 दीस हे अधिवेशन चलतले। ह्या अधिवेशनाचे कामकाज थारोवपा खातीर मंगळारा सल्लागार समितीची बसका जाली। विरोधकांच्या कोतान येवपी शियाळी अधिवेशनात तांकां फावोसो वेळ दिवचो। आता सद्याक गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या। हाचेर प्रश्नोत्तरांचो वेळ तशेंच डिमांडाच्या वेळार तांकां चड वेळ दिवचो म्हूण विरोधकांनी मागला। तशेंच बर्च बाय रोमियो लेन दुर्घटनेचो विशय विधानसभा अधिवेशनात मांडून न्यायालयीन चौकशीची मागणी करतलो अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगलें। करप्शन हे गव्हर्मेंटाचे जे अनएम्प्लॉयमेंट क्रायसिस इन द हेल्थ डिपार्टमेंट वयता थिंगा लोकांक मान घालपाचे प्रयत्न, मर्डर्स, क्रायम्स, रेप्स हे सगळे जरी तर चयल्या फ्रॉम द लास्ट असेंब्ली टील नाव सेव्हरल इश्यूज नीड टू बी डिस्कस्ड बिकॉज गोवा टुडे इज इन अ क्रायसिस and this we explained to the honorable speaker that extra time should be given to the members of the opposition. We saw that several private members resolution have been put by people in the ruling. This shows that the government itself is not functioning. And they purposely abstain when their chance comes for private members resolution. It is basically, this is also what we highlighted. We have told the honorable speaker answer je amka dita, they do not give them within 48 hours. So these questions should be uploaded on the portal in advance. After that, je calling attention amka extra chance diवपाक जाय, issue pressing issues that are basically today has put us into an economic crisis. हेही आम्ही त्या वेळार स्पीकरा लागीं मागला. I find one thing very strange, that everything is being sought to be put on the sarpanch. When the government was sleeping, what are the powers of a panchayat? What is a panchayat? Panchayat is a body which is made lame by the government, because the 73rd constitutional amendment has actually been murdered in Goa. How can you put the entire blame on them? What was the police doing? रातचे सदांच ते पार्टी चलताल्यो, पुलीस कितें करताले? पुलीस हफ्तो खाताले। तेच पुलीस डिपार्टमेंटाचो मॅजिस्ट्रेटीन इन्क्वायरी करपाक मनीस आहा. सो हाव कॅन द मॅजिस्ट्रेटीन इन्क्वायरी बी कन्सिडर्ड फेअर? इट विल नेवर बी फेअर. I don't know that Sarpanch, neither have I discussed with him any of these issues. But I can tell you one thing for sure, that एक सरपंचाक वोट दाखोवप आनी उरिल्ली पॉलिटिकल क्लास आनी गव्हर्मेंट आपण तातूंतल्यान भायर सरप हें जावंकूच शकना. सरकारान ह्या अधिवेशनात वंदे मातरम ह्या गिताचेर चर्चा करपाचो निर्णय घेतला। 13 तारखेक वंदे मातरम गिताचेर चर्चा जावची म्हूण सभापती कडेन मागला आनी तांच्यांनी ते मान्य केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले। बीएसी मिटिंगेची डिटेल सगळी ऑनरेबल स्पीकरान दिवपाची, बिकॉज बीएसी मिटिंग चेअर ऑनरेबल स्पीकर करता. इट इज एन बिजनेस एडवायझरी मिटींग. बिजनेस कसो 3-4 दीस चलतलो. 12 तारखेच्यान जे हाऊस सुरू जाता ते 16 तारखेच्यान स्पीकर बील वंदे भारताचे डिस्कशन वंदे भारत गव्हर्मेंटाचो हे आसा की वंदे मातरमाचेर डिस्कशन जावचें आमी स्पीकराक रिक्वेस्ट केला. स्पीकरान 13 तारखेची एक्सेप्ट केलें की वंदे मातरमाचेर डिस्कशन जातलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।